ट्रांसपोर्ट मिनिस्टराक तशेंच कलेक्टराक हांवें एक एग्जाम्पल दिता तुमकां बेतालबाती तुमकां जे एकूच जंक्शन आहा आनी ते इगोर्जे दुर्गाक तेंकोन आली म्हाका दिसता 20 मिटरान तेंकोन प्रायमरी स्कूल आहा 25 मिटर तेंकोन पंचायत घर आहा आनी 25 मिटर तेंकोन बँक ऑफ बरोडा आहा आनी एक सारकें म्हाका दिसता 5 मिटर तेंकोन एक रेस्टॉरंट आनी थंयसर सिग्नल घातला आनी AI कॅमेरा बसयला आतां मंत्र्यान स्टेटमेंट केला त्या प्रमाणे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर 15 तारीख उपरांत ते सुरू करतले ते AI कॅमेरा पण सिग्नल स्टार्ट केली आतां म्हाका एक सोदपाना तेंची सारकी प्लॅनिंग केला ते घालपाक ट्रॅफिक सिग्नल घालपाक ते AI कॅमेरा घालपाक AI कॅमेरा घालपाक म्हणजे ती रूट आतां आमी मंत्रिमंडळान आपले 3 टेन्युअर आमकां खबर आहा कशें चलता तें आतां हे सिग्नलां घातल्या आनी AI कॅमेरा घातल्या त्या कोणाक आउटसोर्स केला आनी तेणें पयशे पळोवंक जाय म्हणून खूंय सारकें तेजें सायंटिफिकली इन्स्पेक्शन करून तेजें म्हणजे रस्त्याचे परिणाम कसलो ना सिग्नल घालपाक सिग्नल घातले कित्याक आतां म्हाका कळोन येयला ते भशेन ते आउट ऑफ 100% तेजें 75 or 70% खूंय ते आउटसोर्स केला तेका वयता आनी 30% खूंय ते सरकाराक वयता आतां आउटसोर्स करपाक कोणाक गरज पडली ती हांव म्हाका दिसता मंत्र्यान इलेक्शनां जावपाचे पयलें हें सगळें वळोवपाचें केलां म्हाका तरी दिसता आनी आमी हे सरकारान म्हणजे आमी सरकारान आसतना जाणा कांयशे मंत्री अशें करता कितें आहा ती गोवोरमेंटाची प्रॉपर्टी आउटसोर्स करप 99 इयर्स लीज दिवप म्हणजे एक पावटी कोण करप सो आतां ज्या बेतलबातीच्या ही भुरगीं इस्कॉलाक वयतात हार्डली 30 or 20 मिटर आसतली 20 मिटर जावंक जाय आसतलें इस्कॉलाक आवय बापूय भुरग्यांक पावोवपाक येता इस्कॉलाक थंयचे चर्च स्कूल आहा गव्हर्मेंट एडेड स्कूल म्हाका दिसता आनीक 30 मिटरांचेर आहा ही सिग्नलां बसयली उपरांत आनी रस्त्याचो परिस्थिती ही सिग्नलां घालपाची ना तुमी कोणूय वचून पळयतू थिंगा तुमी पळयतले उदीक भरलेलें आसा पावसाक रस्तो सारको ना आतां ते आमदार आसले ते काँग्रेसान डेव्हलपमेंट करून गेलेले ते आतां 10 वर्सां जालीं 2019 गेलेले डेव्हलपमेंट करपाक मागीर 2022 गेले डेव्हलपमेंट करपाक पूण म्हाका दिसता 10 वर्सां जालीं थंयसर उदीक भरता तें जंक्शन एकूच जंक्शन उदीक भरता ते उदीक भरत सारकें थिंगा ट्रॅफिक आनिकूय जाम जाता म्हणजे ट्रॅफिक फ्लो आसा जाम थिंगा चर्च आहा लोकांक सकाळच्या दिसाक वचपाक त्रास 2 इस्कॉलां आहा लोकांक आवय बापूय भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक पावोवपाक त्रास आतां ह्यो गोश्ट्यो म्हाज्या गांवांत म्हज्या गांवांत जाता म्हजे मागणी ह्या सरकारान बरी डिसिजन घेतला 15 तारीख उपरांतूच जाता सुरवात जातली म्हणून सिग्नलां बसयल्याची म्हाका दिसता ही सगळीं सिग्नलां बसयल्याची हरेक जाय थंयसर घातली म्हणून म्हाका कांय हरकत ना घालपाक जाय ती घालपाक जाय कोणाक लोकांक त्रास जायना जावपाक ट्रॅफिक बरी पाहिजे सुरू जावपाक पूण नो त्या जाग्यार घातल्या म्हणजे तिका कमाई आडोवपाची हो आउटसोर्स केला तेजी कमाई आडोवपाची आनी गोवोरमेंटाचे म्हणजे 30% कितें आसलें पूण सोडून दी म्हणजे कितली घातल्या त्या प्रमाणे हिसाब केला आसतलो मंत्र्यान आनी त्या प्रमाणे आउटसोर्स केला आसतलो आनी आपल्याक कितें दिलां आसतलें देखून हें आउटसोर्स करप आनी गरज ना थंयसर सिग्नलां घातली ह्या बाणावळीच्या मतदारसंघात आनी नुवेंच्या मतदारसंघात उलयता कित्याक ह्या दोनूय मतदारसंघात हांव रेप्रेझेंटेटीव आसलो म्हणटच म्हाका हेच आमचे इगोर्ज्यो इस्कॉलां आहा ती जावं दुसरी इस्कॉलां आहा ती दुसरी इन्स्टिट्यूशन आहा ती म्हाका रिक्वेस्ट केलो कित्याक थंयसर कोण आवाज उठयतलो कोण ना कोण सांगतलो कोण ना कित्याक आमदार आहा डेव्हलपमेंटाक गेलेले ते आहा ना ते कोणाक खबर ना सो त्या पासून तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें हांगासर मेमोरेंडम दिला सरकाराक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकूय दिला
हिंगा इन्वॉल्व करून जालेले हांवें 1 तारखेर कित्याक 15 दिसाचो टायम दिला म्हणून हांवें 1 तारखेर मेमोरंडम सबमीट केला, कलेक्टराकडे केला सावथाक आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराच्या ऑफिसांत दिला. हेजेर सारकी म्हाका दिसता ज्या जाग्यार खरेंच बाय हांव सिग्नलाचेर हांव ओपोज ना, कित्याक जे जाय त्या जाग्यार घातले म्हणून म्हाका काय हरकत ना, पूण न्हू त्या जाग्यार घातलेली ह्या आउटसोर्स केला आहा तेजी कामाई आडोवपाक दर एक सिग्नल आहा तेजोर EI कॅमेरा बसयलेले आहा, चलन लोकांच्या घरा कडेन पावतले, बारीक गोश्टी 200 मिटर 100 मिटरांचेर दिसतना लोक आवय बापूय भुरग्यांक इस्कॉलाक सोडून वयता, कोण मिसाक वयता, चर्ची कडेन वयता, ताका सगळ्यांक हार्डशीप केलेली आहा. तपासपाचें मागणें तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकारान हे सारकें चौकशी करची आनी ही सिग्नलां नोंद त्या जाग्यार घातल्यान ती काडची, ही म्हजी मागणी. दुसरो अत्यंत म्हत्वाचो विशय आहा, तुमी हो फोटो पळयता आसतले, ही इंटरव्यू गोंयकारी म्हणटा ताका दिले, तर गोंयकारीन म्हाका दिसता विसरलो ते कडेन इंटरव्यू घेता आनी विचारपाक बाबा कितले करोड दिले काय काय म्हणून. आयज हांव ह्या विशयाचेर उलोवपाक येला, कित्याक गोवा विकास पार्टी जे आमी सुप्रिमो आशिल्ले आनी ही पार्टी आतां विकास प्रभू देसाय काल पयर तेन्ना इंटरव्यू दिली, म्हाकाय कोणें म्हाका फॉवर्ड केले आनी हिंगा म्हणटा विकास प्रभू देसाय एक्सप्लोर BJP ऑन नेशन Southeast and BJP wanted to form Goa Vikas Party under P.K. Parshabal in 2012. आता तेसर तो सांगता पारेकरान आपल्या कडेन मिटींग केली 2010 आनीक 2010 पयले 2007 पासून BJP चौकस करताली, म्हणजे सालसेत जे कॅथलीक लोकांचे वोट बँक आहा तो सोडून हे जावंक ना, कितले पयशे म्हणले जावंक ना, देखून 2010 परत सुरवात केली. आमच्या काळात 2010 आमी मंत्री आशिल्ले, काँग्रेस सरकार आशिल्लो, काँग्रेस NPP तेन्ना सुरवात केली. आनीक आपल्याक परवरी फ्लॅटान येवन आपल्याक कन्विन्स केलो, तुजो बापूय इतली वर्सां काँग्रेसाक काडली, कांय जावंक ना, तुमी आनी कितें करता, तुमी म्हणजे सगळी भाशणां सांगली ताणें, आपल्याक कन्विन्स केलो आनीक सांगलें दिगंबर कामतान घोटाळा केला 35,000 कोटयांचो, आपण तरी मान्य करना. तो मान्य करपाचो ना, कित्याक तेजी इनलॉज फॅमिली आहा तिच्या कडेन दिगंबराचे मार्गां बरी आहा, तो आतां तो BJPला वाचून आसल्या तो तेचो मान करपाचें ना, ती वेगळी गोश्ट. पूण जेन्ना तितून सांगता आमी आपल्याक म्हणटात आमी म्हणटा एक न्यू पार्टी करून हाडली, हांगासर बांदोडकार फॅमिली ही पार्टीची पार्टी करून हाडली, बांदोडकार फॅमिलीला कोण ना, पूण त्या फॅमिलीन म्हाका दिसता 2 जाण भाव 3 जाण त्या बांदोडकार फॅमिलीक 3 जाण चली आशिल्ल्यो आनी त्या काळार जायती चर्चा चलताली ती पार्टी इतली आमी आयकला दिली कोणाक BJPचे फंड केला, हो केला, तो केला, मिकीन फंड दिला म्हणून जायती चर्चा जाताली. पूण काल ही इंटरव्यू पळयना पळय, I was shocked that विकासान स्टेटमेंट केला इंटरव्यू की जायते पयशे जायते खूब पयशे दिले BJP ही पार्टी आनीक आमी 15-16 सिटां घातली. आतां पयशे कोणाक दिले, आतां गोंयकारी विसरलो ताका विचारपाक बाबा कितले करोड पयशे दिलेले पारेकारान म्हणून. आतां सर्गेत पारेकार वागलो ना, मेल्या उपरांत कोणूय घालतलो, कितें घालपाची आमी घालतलो, पूण पारेकार जितो आसतना आनीक 2010 आज 16 वर्सां जाली, हे 2010-16 वर्सांनी आज उलयता म्हणजे सर्गेत आमी 2026 म्हणजे 16 वर्सां जाली. आतां 16 वर्सां जाली
वर्सांनी आयज ह्यो गोश्टी उलोवपाक म्हाका होपाक 2010 सुरुवात केली 16 हे 16 वर्सां चलता म्हणजे माझी सांगपाची इतलीच म्हणणी आयज 16 वर्सांनी हो विकास प्रभुदेसाय एम्बिशियस पॉलिटिशियन काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट परवरी कॉन्स्टिट्युन्सीचो आता लोक कशे वता मारतले ना मारतले ती वेगळी गजाल पण माझी मम्मी जेन्ना तो म्हणटा आमी परवरी कॅन्डिडेट घालूंक ना आमी रोहनाक सपोर्ट केलो आमचो पळोवन आमी 15-16 कॅन्डिडेट घातले डिग्री घातले आनी सिटां उडयली आमी जायते पयशे पडले आतां हांव सुप्रिमो हांगा पक्षाचो म्हाका जाल्यार पयशांची खबर कांयच ना कित्याक आयज ही भास सुरवात करता ते कित्याक पयलीं तुमी आयकलां आसतलें काँग्रेसाचे अध्यक्ष आसले 100 कोटयांची उलयली आतां 100 कोटयांची उलयतना म्हाका आतां हांवूय सुद्दां पडलो बाबा 100 कोटयांची उलयली जाल्यार 2010 ह्या विकास हो विकास म्हणटा तो विकास प्रभुदेसाय ह्या पक्षाचो गोवा विकास पक्षाचो ट्रेजर आशिल्लो सो ताका म्हायती आहा पाडेकारांक कितले पयशे दिलेले ते कडेन आनी ते पयशे कोणाक पडले कोणाक दिले तेणें सांगचें परत तेणें मिडियाचे फुडल्यान घेवचें आनी सांगचें पाडेकारांक ते कडेन कितले पयशे दिलेले कित्याक तो ट्रेजर आसलो आनी कितले पयशे म्हणले पक्षाक कित्याक आमी तो हे बीजेपी घास मारून आहा म्हणून हे घास मारून आहा म्हणून विकासा सारखे आमी आसून सरकारान पद घेवन त्या हेच कमिटी आशिल्ले तेच आसले पद घेवन कोण कसली चेअरमॅनशिपी घेवन आसले आनी आमी तुमकां खबर आसतली हांव पक्षाचो रिजायन घालता आमदार पासून रिजायन जालो तुमकां खबर आसतली आमी रिजायन जालेले आनी म्हाका आनीक बीजेपीक सर करपाचो गरज ना आनी हेका वता मारपाक जाय म्हण फुडाराक हेणी आपली कात दोई म्हण सांगची गरज ना आयज हांव चॅलेंज करता विकास प्रभुदेसायाक तूं सारको आवय बापूयचो पूत जाल्यार तुवें फुडल्यान येवचो आनी पत्रकाराक सांगचें पाडेकार लेट पाडेकार मनोहर पाडेकारान तुकडे कितले पयशे दिले आनी तुवें कितले अकावंटांत दाखयले गोवा विकास पार्टीचे कोणाक दिले खंयच्या मतदारसंघाक दिले मिकी पाशीकाची बायल पार्टीचे प्रेसिडेंट आसले तेका कितले दाखयले हे सांगची गरज आहा आयज कोणी सांगले खबर सांगले म्हणटच कोणी स्वता मागून येतलो कोण 100 कोटी दिल्या कोण 200 कोटी दिल्या आतां 100 कोटयाची उलयता हांव सरप्रायज जालो बाबा मनोहर पारेकारान एका कितले पयशे दिले काय म्हणून सो म्हाजी मागणी तुमच्या माध्यमांतल्यान आयज तुमी पळयलां आसतलें हांव कोणे पार्टी गोवा काँग्रेस येयला हे काँग्रेस हांव तेंचे कोणाची कांय उलयना ते तेंचे पळोवन घेवपाचें पूण हांव मिकी पाशेल म्हणून आयज तुमच्या फुडल्यान दिला कित्याक म्हाका हो इंटरव्यू पळयना फुडें म्हाका शॉक जालो आनी म्हाका सांगचें दिसता हो काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट गेले ते फावटी कॅन्डिडेट आसलो आनी ही फावटी आसतलो ना आसतलो हांव नगो पूण तुमी अशें स्टेटमेंट करप लोकांची काळजां शिकोवप ह्यो फोटो मारून आनी त्या पासून तुमची परिस्थिती अशी आहा तुमी फाटल्यान एकठांय रावता फुडल्यान तुमी आमी ना म्हणून दाखयता तुमी आतां म्हाका सांगा आयज काँग्रेसाचो अध्यक्ष आहा ताणें स्टेटमेंट केलो तेणें फाटीं नुयांतलो ब्लॉक ताका मीट करून गेलो नुयांतल्या ब्लॉकाक आमकां तुमी जाणा मिकी फायन करता बीजेपी आनी मिकी युजीपी घेवन भायर सरपा आसा आतां हेका अध्यक्ष कोणें सांगलें हांव नगो मिकी फायन करपाचें आसा आनी मिकीन इतली इलेक्शनां केली मिकी कोणें हांव फायन केला म्हणून सांगचें कोणें पयशे दिले सांगचें इलेक्शन लडपाक हांगासर तुमच्या सगळे बाबा सांगता तेणें प्रेस घेवचें आनी सांगचें
लोकांक मिकीर कोणाकडे पयशे घेतले म्हणून इलेक्शन लडपाक आता हे लोकां फुडल्यान एक दाखय काडटालो आनी दुसरे फाटल्यान एक दुसरो दाखयता तुमी सांगा हो अध्यक्ष आता ग्रीन चिल्ड्रन जाय एक गव्हर्मेंट सपोर्ट ज्या इस्कॉलार तो शिकयतालो गाडीन इस्कॉलार शिकयतालो ते 100% गव्हर्मेंट विलेज स्कूल आता व्हॉलेंटियर रिटायरमेंट जाला म्हणून आयकला पूण इतली वर्सां एक टिचराक जावं कितली लीव मेळपाक शकता कितली लीव मेळपाक शकता हो सगळ्याक हांगासर उजवत थंयसर उजवत हिंगा उजवत थिंगा उजवत भोंवत आसता मरे शिकोवप केन्ना आनी लीव केन्ना मेळटा तुका आनी हो सरकार तेका कसो दिता म्हणून तुमी समजूंक जाय ते सरकार आहा तो तेका मेळना आहलो म्हणजे हेंच चल्लेलें आहा भायल्यान एक हावपाचें एक दांत आनी लोकांक दाखोवपाचें एक दांत दिसता म्हाका सो म्हाजी मागणी लोकां कडेन ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो करता आनी तुमच्या फुडल्यान लोकांक पळयता त्यो सगळ्यो सारक्यो म्हणून लोकांनी मान्य घेवपाचें आनी जर ज्या मतदारसंघांनी जे काँग्रेस पक्षाचे जे बरेच काळजांतून काडितात ते आहा वोट मारपी आहा म्हाका दिसता एक फावटी ह्या लोकांक चिंतपाची गरज आहा ह्या लोकांक चिंतपाची गरज आहा आमी कित्याक वोट मारपाचें ह्या पक्षाक ह्या पक्षान आशिल्ले अधिकारी 2019 हेच आसले ग्रीन चिल्ड्रनाकूच आशिल्ले प्रेसिडेंट जेन्ना दादा गेले तेन्ना आनी हे पावटी 2022 इलेक्शनां जाले उपरांत तेच आशिल्ले धांवपाक आर्टान गेले तेन्ना सो आयज लोकांनी ह्या पक्षाक कित्याक वोट मारपाचें हे अधिकारी आसतना हे पक्षाचे प्रेसिडेंट आसतना लोकांक कित्याक हेजे फुडाकार जावपाचें I was proceeding from my home family. हांव एक व्हिडिओ पळयतालो फादर इरवितान व्हिडिओ काडला कोणाचे काँग्रेसाचे आनी ग्रीशाचे तेची कितली ते व्हिडिओचे पळयल्यार एक धर्मीक भाव म्हणजे कितले झुकलेले आहा एक धर्मीक भाव सोडतो पॉलिटिशियन कितले झुकलेले आसतले हे सपोर्ट करता ते पक्षाक कितले झुकलेले आसतले आता कोणे काडला नवे पक्ष काडला गोवा काँग्रेस म्हणून तेंची हांवें आयकलां ती पळय काँग्रेसाची कितें स्प्लीट जाल्या आनी तेणी कितें घातल्या म्हणून हांवें आयकलां ती म्हाकाय तितली चर्चा करची गरज ना पूण आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान ही दोन हांव हे विशय दिला तुमच्या माध्यमांतल्यान पळोवपाक सरकाराक हो एक सिग्नलां घातल्या जे न्हू त्या जाग्यार सिग्नलां घातल्या रस्त्याचे रोड मॅपींग सारकें ना मार्कींग सारकें ना रस्ते सारके ना आनी थंयसर सिग्नलां घातल्या आनी AI कॅमेरा घातल्या लूटपाक आनी म्हाका दिसता हे मोबिनान शेमलेसली तेणें चिंतपाची आनी तेणें हे विड्रॉ करपाची सिग्नलां जाय थंयसर घातली म्हणून म्हाका कांय ना म्हाका दिसता मंत्र्यान टूर करपाची गरज आहा ह्या शेड्या गांवांनी ज्या सिग्नलां घातल्या थंयसर कित्याक गरज आहा ती ओ हेणें आपल्याक लुटपाक जाय म्हणून एक आउटसोर्स करून लांबसाम कित्याक घेवन दिला जाल्यार हांव लागलो आनी ती सिग्नलां जायन कोणें आयडेंटिफाय केल्या कोणें कलेक्टरान केल्या ती चवकशी करपाची गरज आहा आनी म्हाजी आनीक फावटी तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता ह्या विकास प्रभू देसाय तुवें भायर येवचो आनी ह्या व्हिडिओ तुमच्या माध्यमांतल्यान तेणें सांगचें मनोहर पारीकरान हेका कितले करोड दिले आनी हे करोड कितें कोणें हाडले ते कमिटीन हाडले तेणी हाडले जाल्यार कित्याक कमिटीन हाडले ते कोण तेंचो एक सर्कल मारलो तो सोयरे दायरे ते आसले तेणी हाडले जाल्यार म्हाका दिसना बांदोडकार फॅमिली आहा म्हणून कित्याक तेंचे जायते फावटी चर्चा करताले सर आपण आयकलां वयतले पयशे मेळले म्हणून आमच्यो भयणी आहा त्यो आमकां त्रास करता तुमी पापड पाटी घडून हाडलेली तुमी विकली म्हणून हांव सांगत रावतालो ना रे बाबा तशें कांय ना पूण आयज खबर येयला म्हाका तुमच्या माध्यमांतल्यान ही इंटरव्यू दिल्या उपरांत गोंयकारी आनी तो गोंयकारी विसरलो कितले पयशे दिले कितले करोड दिले काय म्हणून आनी कोणाक हाडले काय म्हणून ते तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता हांव प्रभू देसायान ओपन येवचें आनी पत्रकारांक सांगचें इतले करोड दिलेले आनी कोणाक करोड हाडले आनी खंयच्या कॅन्डिडेटाक कितले दिले देव बरें न्यू पार्टी सांगले गोवा काँग्रेस
तुम्ही ताका जॉईन जावपाचें आमी जाव काँग्रेस कोण दिव पाटील म्हाका ताका काय आवडना हांवें भायल्या भायर आयकलां ते तुमकां आतां सांगलां हांवें पण तू खंयची पार्टी तूं घेवन जावपाक येवपाचो ऑपॉर्च्युनिटी जाल्यार तूं जातलो आपय जाल्यार बाबा आमी लोक आहा दिसांनी आमी पण आसलेले तू आतां खंयची पार्टी घेवन येवपाचो तुवें सांगला पळय न्यू पार्टी घेवन न्यू पार्टी आतां घेवन पयलीं आयकोया न्हू आमी खंयच्यो पार्टी येता त्यो पळया न्हू पण तू स्टेबल ना खंयची येता. हांव बाबा हांव फॉर्म आहा म्हणजे हांव कितें घेवन आहा तो फॉर्म आहा जेन्ना येता तुमच्या माध्यमांतल्यान पण तू UGDP बीन हाडपाचो आहा हांव इजिप्त पयलो झुको दिलेलो इजिप्त म्हाजी पार्टी पयली पयलो पावलो हांव झुको दिलेलो आनी ती पार्टी अजून एक्झिस्ट आसा सो ती पार्टी घेवन येवपाचो. पळय टायमार सांग तुमकां सांगतलो कित्याक तरी आमच्यो चर्चा करपाची आहा कांय मेंबर त्या पक्षाचे कोण अधिकारी आहा कित्याक तुवेंनूच म्हटलें की आतां तुजेर गिरीश चोडणकरान चार्ज घातले की तुका BJPन फंड केला आनी तूं UGDP पार्टी घेवन फुडें सरतो. तेणे म्हणला हांवें म्हणूंक ना हांवें तुवें सांगलां आतां. हय पूण तेणे म्हटला म्हणून तुका सांगला हांवें तुका सांगला तो म्हण सांगता म्हणून एक नुय्यातल्या ब्लॉक मेंबर सांगला म्हणून तुका सांगला हांवें. Generally, what is your view on this Goa Congress party की तयारीला पळय तिचे? पळय आतां म्हाजो व्यू split जावन आयकला बा म्हणटा सगळं. So you think at this moment these things are going on, this is the need? ना पळय जे हांवें आयकलां ते कोण काँग्रेसान ते कोण जेन्ना गिरीश चोडणकराक परत हें पद दिलें आनी त्या पदाक 4 वर्सां पाटकार आशिल्लो मोमेंटम बरो चलतालो सावथाचे सीट जिखून दिले लोकसभेचे आमी सपोर्ट केलो आनी तेज्या नंतर आतां चेंज करप म्हणटकच कांयशे तेंची सिटां घातली ती जिल्ला ती जिखून दिली आतां म्हणजे चेंज जालें म्हणजे सरकारचे चेंज जालें न्हू म्हणटकच आतां परत गोईंग बॅक ते वेगळे पण जालें न्हू. So what is your say? Is it म्हाका दिसता ती कोण पार्टी केल्या तेणे कोण ते फ्रस्ट्रेट जाले काँग्रेसाची ऑर्गनायझींग कमिटी काडली म्हाका दिसता तेका लागून तेमी गोवा फर्स्टेड पार्टी न्ही ती. म्हाका पळय आतां कोण आहा कोणाक कोण नांवां तुका अप्रोच जालें काय ना म्हाका कोण एवढी जावना पूण हांवें नांवां पळयल्या नव्या पक्षाचें नांव हांव सगळ्या करता कोण वळखीचेच न्ही हांव केन्ना मेळोंक ना आनी केन्ना तेज्या फाटल्यान कोण आहा ते हांव नकळो पूण हांव तर जाणा कोण आहा एक्स काँग्रेस म्हणजे काँग्रेस कोण आसा तूं जाणा तूं कोण तो? आयकलां हांवें कोण आहा म्हणून कोण तो? पळय कामपणी म्हाका नांवां सारकी कळना आमच्या सांगूंक जाय कितें आयकलां तें आयकलां. तूं सारकें सांगना तुका खबर आसा म्हणटा तुका तूं आयकलां तूं indirectly already हांव ना त्या पक्षान तुका मेळ्ळ्या ते आमी सांगत ना ना बाकी पक्ष फॉर्म जातकच आतां फाल्यां तेंचे कॅन्डिडेट आसतले. हय. सो वूड यू लायक टू अलायन विथ देम और वूड यू लायक टू अलायन विथ पळय म्हाजे जे लायक मायंडेड आहा एगेन्स्ट BJP आमी पळयतले आतां दोन लायक म्हणजे काँग्रेस लायक मायंडेड ना म्हणटा तूं. त्या जाल्या आमी त्या स्टेजीर पावले म्हणटा उलोवया न्हू आतां तुमी पयले आसतले सगळे म्हणटा आमी ऑपोजिशन एकठांय घातले आनी एक पोस्ट घेवन वयतले तुमी केन्नाच पयला एक पोस्ट केन्ना मुखार पावलेले म्हटल्यार ते इंडिविज्युअल वयतलो पूण तुमी पयला मागीर शीट शेअरिंग जाता मागीर दुस्पट जावप निकी तुका दिसना तूं चड बेगीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली म्हणून कित्याक तूं प्रत्येक टायम येतकीर मागीर पळोवया सगळें तशेंच ना हांवें तुमी हांवें प्रेस नव्या पार्टी घेवन येता म्हणून हें करूंक ना आमी हांवें तुका पयलेंच सांगलां हांवें 2 मुद्दे घेवन येयला म्हणून त्या मुद्द्याचेर उलोवया हांव पार्टी घेवन उलयता तर तूं मागीर उलोवया न्हू तुमकां सांगता न्हू तुमकां पत्रकाराक कॉन्फिडंट घेवन हांव पार्टी खंय घेवन येतलो तुमकां पयलीं घेवन येता कॉन्फिडंट पार्टी फॉर्म करता पळय तेन्ना जाल्यार तूं विकास प्रबोध तुम्ही म्हणटा पयशे दिला तेन्ना तशें सांगलें एका इंटरव्यूत तुमकां कशें दिसता ते आय विटनेस कोण आसतालो असो तुमचो डावट आहा? म्हाका पळय तेंचे कोण आय विटनेस आहा कोण जाणा तेणें सांगलें आपल्याक येवन तूं मनोहर पारेकर मनोहर पारेकर येवन देंवलो फ्लॅटांनी आनी आमकां आमचें मायंड चेंज केलें आनी पयशे दिले आतां पयशे दिले म्हणटात ते म्हाका कळना कितले पयशे दिले ते बरें जातलें आसलें कित्याक कोण रेप्रेझेंटेटीव आहा जाल्यार म्हाका गोंयकारीचो
गोंयकारीच तर तेणी विचारले बरें जातलें जाल्यार बाबा कितले कोटी दिले काय मनोहर पर्रीकार त्या काळात. बरं तुका खबर आसतली ती कमिटीन कोण कोण आसले ते खबर आसा? तूं आमदार आशिल्लो सो तितले तुवें कोणाक विचारले बाबा कितले पयशे मेळयले बीन काय? हांवें विचारना ते कमिटीन म्हाका काय ना न्हू पण स्टेटमेंट केला म्हणून हांवें इंटरव्यू दिल्या म्हणून हांव तेजेर दुसरे कमिटीन कोण आसले आपोजीट करतलो. आतां ते कमिटीन कोण आसले म्हाका खबर ना. ना तुझी मिसेस प्रेसिडेंट आशिल्ली ते पार्टीची तो मिसेसन ह्या बाबतींत तुका केन्ना कितें काय ना आमकां कॉन्फिडंटच ना आमी त्या फ्लॅटांनी पावूंक ना फ्लॅट चर्चा केलेली थंयसर पयशे दिले गोंया तो फ्लॅट गोंया परवरी कोण बरें बरेपणी राहतात डेफिनेट कितें लागतो ना. इनफॅक्ट हांवें काल आमच्या कुंकळीच्या बरे मागपी मनशाक आमी कॉल केलेले आमी म्हणजे चौकशी करीता. आमी डॉक्टर जॉर्जनाक फोन केले तर सगळो एक ग्रूप आहा कुंकळीचो तेणें म्हाका सांगलेलें आमी प्रेस घेवपाचे आहाय आमी कितें जाल्यार फुडाकार घेता बरें करुया बरे मनशाक घेवन फुडें घेता बरी गोश्ट. आमी कोण बरें पळय एक मनान धरता जे कोण उलयता न्हू गोंयकारपण म्हणून ते काय ना गोंयकारपण होपत ना सगळे आपले सत्याचे. म्हाज्या टायमार आमी पंडितान येयले न्हू म्हाजे पंडीत व्हेरी क्लीन आमी हे गोंयकारपण म्हणून नांव सांगून गोंयकारपणाचें नांव सांगून आमी पंडितान येवना. म्हाका दिसलें म्हाका पंडीत म्हणटा बरो सोशल वर्क गोंयांत भितर बरें करचें गोंयकारा खातीर बरें करचें आमी ते पंडीत घेवन येयले. त्या पंडीत घेवन येवन आमी 15 वर्सां काडली. आयज हे गोंयकारपण नांव करता न्हू ते गोंयकार कोण गोंयकार आसात हे सगळे सत्याचे. Finally, let us come to that party formation of something important. So तूं आसतलो त्या हाच्यान तूं आजून चिंतलो तुजी पार्टी घेवन येतलो ती म्हणटा पळय ती ना हांव पळय हांव परत सांगता फाटी तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी तुमी म्हणलेले की आपले 15 ते 17 जागे डिसायड केलेले आसा तुम्ही कन्व्हेन्शन घेवपाचो म्हणलेले इफ यू रिमेंबर. सो वेन दीस थिंग्स आर कमिंग तुजे हितून ह्या सायडीच्यान आसतलो तुजे बोन पार्टी आसा पळय हांव तुका परत सांगता जेन्ना टायम येतलो आनी आमी चर्चा केल्या उपरांत सगळे मनीस एक तकली घेवन म्हणजे एक मन घेवन आमी बाबा आमकां पयला ते पुरो 10 वर्सां पयला ते पुरो चेंज करुया म्हण आमी सगळे हे मन घेवन फुडें सरतले. ज्या भाशेन गिरीशाचेर उलयला गोवा काँग्रेस पार्टीक लागीं रावतलो अशें दिसना ज्या भाशेन तूं आतां उलयलो. सो यू वील बी इन्क्लाइनिंग टुवर्ड्स गोवा. आतां आमी गोवा काँग्रेसान कोण आहा आमी नको न्हू तुका वगत जा सोदून काडपा ना सोदून काडपा आतां सद्या खबर आहा म्हणटा ना? काल खबर जालें थंयसर आयज आमी म्हटलें न्हू आतां खबर आहा तुका. पळय आमी तेंचे कॉन्स्टिट्यूशन कितें आहा तेंचे कोण कमिटीन आहा कोण मुखार सरतले कोण फाटल्यान आहा ते आमकां कांय खबर ना. आमकां थोडी येयल्या मेळल्या उपरांत आमी भास केल्या उपरांत तुमकां सांगतले मरे डेफिनेट तुमच्या माध्यमांतल्यान पावयतले मरे आमी दर एक गोंयकार खबर पावयतले मरे तुम्ही ना जाल्यार ह्यो भास भायर पावयतले. कितलो टायम आहा तुका तूं म्हणटा पळय न्हू हे मागीर करतलो म्हणटा पळय टायम आहा काय कित्याक इलेक्शन लागीं पावला न्हू केन्ना इलेक्शन तुमी थारवा केन्ना इलेक्शन आतां हे मॅक्सिमम 6 म्हयने आहा म्हाका 6 म्हयने पुरो मरे इतलो हे इतलो कॉन्फिडंट आहा पळय इतलो कॉन्फिडंट दाखयता तूं इतले कॉन्फिडंट कित्याक आहा सांगता लोकांक पयलेले आहा दोन एक पॉलिटिशियनाक लोकांक पयलेला कितले अंतर आहा त्या पॉलिटिशियनाची आनी म्हाजेशी तो हांव कॉन्फिडंट आहा. कितले आमदार तुजेशी आमदार करतलो मरे हांव कामदार जाले म्हाका करतलो मरे हांव. आतां आमदार 2 महिन्यात कितले आमदार जातले? 2 महिने उरले जानेवारीन इलेक्शन आमदार म्हणजे आमी शिकून येयले म्हणजे आमदार जातले न्हू बाबा. पण तूं पार्टी सुमार हांवें सुमार अशें 17 वर्सां ब्लॉक करून दवरले गाडयेची. खंयची स्ट्रॉंग ब्लॉक खंयची सांग. ब्लॉक आसा स्ट्रॉंग 5 पयले मनान धरा तुमकां
हे ब्लॉक जे कॅन्डिडेट कोण उंचे पक्ष ते सगळे तुमचे पण एका साईडच्यान तूं म्हणटा आता सगळं block काँग्रेसीन गेला. काँग्रेसाक काय लागीना दुसऱ्या साईडच्यान म्हणटा तूं ह्या सद्याच्या गव्हर्मेंट सो खंयचे पार्टी पडे तुजी पार्टी घेवन तुका दिसता तूं 2, 4, 5 आमदार जिखोवंक शकता कित्याक शिकना आतां म्हणटा तुमी कित्याक शिकना सांग म्हाका कित्याक शिकना कितें काम करपाक टायम जावना. काम बाबा आम्ही काम कसले काम करता हेजे- जेन्ना लोकांचो वावर त्या मतदारसंघात आमचे कॅन्डिडेट आम्ही काडलेले ते त्या कॅन्डिडेट त्या मतदारसंघांनी बरो स्वभाव हा लोकांचो बरे बरे लोकांचे वावर करता टायमान सिंबल तरी घेऊन लोकांकडे वचपाक टायम नाका सिंबल तरी घेऊन लोकांकडे वचपाक टायम नाका बाबा एक सिंबल एक पावटी कळलो बाबा कॅन्डील कहो एक कॅन्डिडेट म्हणून कॅन्डिलाक सगळो लोक वापरता आखी मिडिया प्रतिनिधी वापरता ते भाशेन कॅन्डिलाचे तोंड घेवन आसता सॅम्पल कितें कॅन्डिलाचे तोंडूच सॅम्पल तो सिंबल घेता ओके बेगी आणि एक म्हणजे काल प्रतिमान पुतीनोन काँग्रेसीन घर वापसी केली सो तेजेर तुमचें रिएक्शन कितें म्हाका कोणाचे दुसऱ्या पक्षाक कोणाचे हांव म्हाजे उलयता हांव म्हाजे कितें विशय उलयता आनी टायमार पक्षाचे उलयता आनी म्हाजे कॅन्डिडेट आनी कोण ते सगळे आणि त्या टायमार बीजेपीक जर गरज पडली हेजी सपोर्टाची जाल्यार तूं बीजेपीक सपोर्ट करतलो काय ऑपोजिशनाक बसतलो गोंयांत उदरगत जातली गोंयांत उदरगत जातली स्ट्रॉंग ऑपोजिशन आसपाक जाय आमी बरो माताचे खूब लायचे ना पावराक वयचे ना आनी ऑपोजिशनाक रावन कामां करून लोकांक दाखयतले बाबा ऑपोजिशनाकूय रावन काम करपाक शकता आनी गोंया ऑपोजिशनाकूय रावन सरकाराचेर टिका करूनय गोंयांत रावपाक शकता काँग्रेसूय येयल्यार तूं सपोर्ट करतना आनी बीजेपी येयल्यारूय सपोर्ट करतना आमी त्या वेळ येयलो म्हणटच आमी पळयतले आमी जेन्ना तर बरे सगळ्यो पार्टी आहा आमी जे आमच्या मना सारखे गोंयच्या सारखे गोंयच्या लोकां खातीर फुडें सरपी आहा आमी चडशे आनी पयलीं मिकी तेज्या वांगडा कित्याक हें करना कित्याक करपाक जाय पयलीं कित्याक करपाक जाय पयलीं आमी पयलीं तुमी समजूंक जाय बाबा आमचो अजेंडा कितें आसचो समजलें मुखार आमी कशें वयतले मुखार कशें करपाचें मनान ते सगळे भासाभास करून वचपाक जाय कशें कळटलें तूं सांगत ना मतांतलें आमी कशें सांगतले बट तूं डेव्हलपमेंटा खातीर वयतलो फुडें कित्याक बाकीचे आतां सगळे खुबशे आमदार डेव्हलपमेंटा डेव्हलपमेंटा केल्या डेव्हलपमेंट म्हणटा तो कसो जाता ह्यो शिकून येयल्या म्हणजे लोकांक आमी लोकांचे डेव्हलपमेंट लोक सांगता ते करपाचें हय, आतां तशें म्हाका केल्यार- म्हज्या मनान आहा तशें सगळे ते सगळे तुम्ही पळय आतां दोन एक मतदारसंघांनी आयज तुमी प्रोटेस्ट करता दोन एक मतदारसंघांनी कोण सारकी दोस्त जावं जायी जावं ना जावं पूण 10 जाण ओपोज करता दोन प्रपोज करता म्हणजे आता कितें जो मनीस तेंच्या सत्याचे कितें बसले म्हणटा तोच मनीस दोता आनी तोच प्रपोज करता म्हणजे आयज कितें जाला सगळे पयशांचे फाटीर चल्लेले आसा सगळे पयशांचे म्हणजे जो मनीस ओपोज करता ताका पयशे पावले म्हणटा तो प्रपोज करता म्हणजे कितें जालें सगळे कडेन तशें ना न्हू. प्रोटेस्ट तूं पयशा फाटल्यान आसपाना बाबा हांव पयशे फाटल्यान आसलो 15 वर्सां काडले पण तुवें जालो मरे बाबा तुझे तोंड उठे करून सांग मरे आमी पयशे फाटल्यान गेल्या 15 वर्सां आमी मंत्री आसले तूं एक म्हाका एलिगेशन सांग बाबा म्हाजे बिगी पाशिलाचेर कोणें एलिगेशन घातला म्हणून 15 वर्सां मंत्री आसतना आमी कोणा कडेन पयशे घेतले सांग मरे तुमी सांगा मरे आनी तूं घाल तुज्या मिडियार घाल ना तुम्ही पूण आरोप तुम्ही इंसाला तू घाल मरे माझे 15 वर्सां मी काढल्या 15 वर्सां माझे एक ऍडमिनिस्ट्रेशन फेल झालं म्हणून कारण करतो ईडीसी तू विचारता तुला ईडीसीन घातलेले ते फेक घातले केस कसली केस करता तुम्ही लोनाक घेता तुम्ही लोनाक घेता ना म्हणता तुझ्या घरात लोन घेऊन जाते तुम्ही कोणाकडे लोन घेऊन ना कोणाला पैसे घेऊन जाते त्यांना घेऊन ना त्यांना कोणाला पैसे घेऊन ना बरं करता तुका गरज ना आमकां गरज बिझनेस गरज असले म्हणून आम्ही लोन घेतले बारीक केला म्हणजे इंटरेस्ट बारीक केला म्हणजे ओके थँक्यू तुम्ही लोनाची जाता ते पण झाडा तुका हिसाब मागे
तुम्ही धाडला कोणा मिकी बा बरं आज तुमच्या घरात कोणी लोन घेऊन जा ना मिकी अशें पसंद लय नाका तूं तेका कोणें धाडला बाबा मिकी- एका मिकी- बरो- कोणें विचारूंक शकता अशें तूं Thank you. करूं शकना. थँक्यू